सोनसड्यार कोयराचे हळशीक उदक रस्त्यार सांडपाच्या प्रकाराक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्य अधिकाऱ्याक जबाबदार धरला। ह्या विशयाचेर पत्रकारांकडेन उलयतना नगराध्यक्ष शिरोडकार मुख्य अधिकाऱ्याचेर बरोच तांबडो जालो। सोनसड्यार कोयर व्हरतना ट्रकांतल्यान कोयराचे हळशिकावणे उदक रस्त्यार सांडिल्ल्यान 3 गाडयो निसरून पडपाची घडणूक मंगळारा रातीकडेन घडिल्ली। हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। आता मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे घडणुकीक पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक पुरायपणान जबाबदार धरतना पत्रकार परिशदेत तिडक उक्तायली। मडगांव पालिकेचे प्रशासन खंय सामकें चलना असो आरोपय ताणें ह्या वेळार केलो। मुख्याधिकाऱ्या आड खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळय करपाचो आसा। एक गोष्ट हांव प्रेसा बाबतींत सगळ्या आज चीफ इन्क्लुडिंग चीफ पर्टिक्युलरली चीफ ऑफिसराक हांव सामकें वॉर्निंग दिवपाक सोदतां। हांवें म्हज्या लिडरांकय सांगलां हांव फाल्यां चीफ मिनिस्टरा कडेन कंप्लेन करपाचो आसा। म्हाका दिसता ह्या म्युनिसिपालिटीचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना आनी हाका संपूर्ण जबाबदार चीफ ऑफिसर। हांव डायरेक्ट चीफ ऑफिसर हांव केन्ना चीफ ऑफिसर आज पर्यंत उलयलें ना। हांव डायरेक्टली चीफ ऑफिसराचें एलिगेशन करता आनी हांव दामोदर शिरोडकर हो चेअरपर्सन ह्या गजालीचेर बसला हो खंयचोच हावेस धरून आनी खंयचो मोग धरून आनी म्हजें हें चीफ ऑफिसर आनी 2 वर्सां टर्म उरता ह्या उरपा जाय हांवूच उरपा जाय ह्या दुसऱ्या ह्या कदराचेर बसूना। ज्या त्या वेळार हांव ह्या ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक 2023 ऑक्टोबर ह्या कदराचेर बशिल्लो हांव एक संकल्पना घेतिल्ली की मडगांव शहरा खातीर कितें तरी करतलो म्हणजे कितें तरी बरें घडटलें ह्या हितून हांव बशिल्ले कडेन आसा आनी त्या हिशोबान हांव रात दीस मौन काम करता। आज सकाळीं हांव 5:30 ते 6 वरांचेर सनसेडारय पावलो, पीडीएचे मार्केटाचेर फेस्त आसा थंय प्रिमासीचेर पावलो। शॉर्ट पॅन्ट म्हाका 9:30 आमदारान फोन केलो म्हज्या हांव म्हणजे शॉर्ट पॅन्टीचेर आनी टी-शर्टाचेर आमदाराच्या घरा कडेन पावलो। म्हाका आमदारान जाल्यार शॉर्ट पॅन्टीचेर आनी टी-शर्टाचेर रे वॉकिंगाक गेलो ना म्हणसर सनसेडार आशिल्लो सनसेडार हांवें सगळें लेबर आज सकाळीं निवल केला आनी हाका पूर्ण जबाबदार चीफ आज जो काल इन्सिडंट घडला हो पूर्ण जबाबदार चीफ ऑफिसर सगळें लिपयता। हांव डायरेक्ट हांव विथ प्रूफ तुमकां सगळें प्रेसाक सांगता हो सगळें लिपयता। म्युनिसिपल इंजिनियर एमी कडेन एविडन्स आसा सोमाळा लिचड व्हांवतालें सोमाळाक सकाळीं ट्रक दवरतालें लिचड व्हांवतालें ताजे कडेन व्हिडियो आसा एविडन्स आसा आनी ताणें इन्फॉर्म केल्लें सोमाराक आसा पळय कशें आसा। बारीक लोकांचेर लेबराचेर ड्रायव्हराचेर एलिगेशन करून फायदो ना। हांवें हें केलां की चीफ ऑफिसरान आतां त्या ड्रायव्हराक रिस्पॉन्सिबल जाता। ड्रायव्हर कशें रिस्पॉन्सिबल जाता तो सनसेडार गेलो चीफ ऑफिसरान म्हाका चेअरपर्सनान इन्फॉर्म केलां आपण आपल्या खुर्चेच्या आमदारान सनसेडार आपल्या ताणें म्हाका इट इज हिज ड्युटी ऑर नॉट। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।